गोंयांत आयआयटीक विरोध जायत आसा। आयआयटी खातीर फर्मागुडी वाठारांत जागा निश्चित केल्या, मात फर्मागुडी वाठारांतूय आयताराक आयआयटीक विरोध जालो। ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान म्हत्वाचें विधान केलां। लोक आयआयटीक विरोध कित्याक करतात तें आपल्याक समजना। फर्मागुडेर कटमगाळ दादाक लागून आयआयटीक नाका म्हणप हें गोंया खातीर दुर्भाग्य अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केलां। गोंयच्या टॅक्सींचो प्रश्न सुटावो जावपाची शक्यताय आतां उणी जाल्या। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी येता त्या वेंचणुके मेरेन हो प्रश्न सुटावो जावचो ना हें स्पश्ट केलां। गोंयांत जे टॅक्सी आसा म्हटल्यार ऑल गोवा टुरिस्ट टॅक्सी, येलो ब्लॅक टॅक्सी, ब्लू लायन टॅक्सी, टुरिस्ट टॅक्सी अशे जे टॅक्सींचे प्रकार आसा तांचे खातीर एक डिजिटल पॉलिसी, डिजिटल धोरण हाडपाचें सरकारान थारायल्लें। तेका टॅक्सीकारांचो विरोध आसलो, कांय जाणांचो सपोर्टूय आसलो। हो प्रश्न सुटावो जातलो काय ना हाचेर टुरिजम सेक्टराची एक बारीक नजर आशिल्ली। कित्या खातीर की गोंयांतल्या टॅक्सींचे दर जे रेट आसात, किलोमिटरा फाटल्यान जे रेट घेतात तो हेर जाग्या परस चड आसा अशें टुरिस्टांचें म्हणणें आशिल्लें। गोंयांत तुमी पळयतात की रेंट कार आसतले, रेंट बायक आसतले, ते बऱ्यापैकी चलतात, ते वाडत चल्ल्यात। सरकार म्हणटा की आमी लायसनां दिनात, पूण तांची संख्या वाडलेली सगळ्यांक दिसता। आतां ताचे वयल्यानूय एक कोकुसांव सुरू जाला, पूण डिजिटल पॉलिसी टॅक्सी खातीर येवची ना हें सगळ्यांक आतां कळून चुकलां। तेका लागून आमकां वेंचणुके मेरेन टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो जावचो ना हें कळून चुकलां। येणाऱ्या विधानसभेचे इलेक्शन केन्नाय डिक्लेअर जावपाक शकता। सद्याक मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे नोव्हेंबर एंड पर्यंत हें इलेक्शन जावपाक शकता असो बोवाळ आसा। ह्याच फाटभुंयेचेर आमी ओपोजिशन पार्टीचो जे एलायन्स आसा ताजे बद्दल विचारपाक ट्राय केली, म्हणजे विजय सरदेसायाक विचारपाक ट्राय केली, जाल्यार तेन्ना ताणें सांगलें की काँग्रेस पार्टीन जे डिक्लेअर केल्लें की तांच्या डेस्क इन्चार्जान विजय सरदेसाया कडेन उलोवपा खातीर आमी एक कमिटी करतले, पॉलिटिकल कमिटी। ती पॉलिटिकल कमिटीची डेडलायन जी आशिल्ली तेणी डिक्लेअर केली त्या प्रमाणे 30 तारीख आशिल्ली। सो आज पर्यंत आमचे कडेन कोण उलोवपाक आयलो ना, पूण एक तांणी पॉझिटीव गजाल सांगली ती म्हणजे गिरीश चोडणकराची मॅसेज तांकां आयिल्ली की ती सद्याक आपूण तामिळनाडू वता, 5 तारखेक रिटर्न जातलो आनी ताजे नंतर आमी उलोवणी चालू करया। सो एक वटेच्यान ओपोजिशन पार्टीची एकठांय येवपाची प्रक्रिया खंय तरी चालू जाल्या अशें दिसून येता। आतां येणारो काळच सांगतलो की गिरीश येवन हांगा विजया कडेन उलोवणी करता काय ना हें आतां मुखार कळटलें। पूण विजयान सांगिल्ल्या भशेन ताका गिरीश चोडणकराची मॅसेज आयली आनी तांणी सांगिल्ल्या भशेन 5 तारखेक जेन्ना ते रिटर्न जातले ताजे नंतर पयली उलोवणीची बसका जातली अशें सद्याक कळिल्लें आसा। खबरदार टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव सांगू वळखता। गोंय कर्नाटकाक जोडपी म्हत्वाचो अनमोड महामार्ग परतून एक फावट येरादारी करप्यांचे पाशियेस तपासपाक लागला। फाटलीं 7 वर्सां जालीं ह्या महामार्गाचें काम कासवाच्या गतीन चलिल्ल्यान गाडयेचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निकळपाक लागला। हांगा डांबरी रस्तोच ना, व्हड फोंडकुलांनी चिखलान भरिल्लो तांबडो रस्तो येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जाल्ल्यान संबंदीत खात्यान जाता तितले बेगीन हो प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी येरादारी करप्यांनी केल्या। साळगांवा एका पेट्रोल पंपा वयल्या पेट्रोलात उदक मिक्स जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो। गाडयेत पेट्रोल घालून संबंधीत लोक कांय अंतराचेर गेल्या उपरांत तांच्यो गाडयो बंद पडले। मेकॅनिका कडेन व्हेल्यार मेकॅनिकान पेट्रोलात उदक मिक्स जाल्ल्याचे तांकां सांगलें। ह्या प्रकरणा लागून लोकांनी तिडक उक्तायल्या। हो प्रकार सुमार 7 ते 8 गाडयांचेर घडलो। गोंयांत पावसाची तीव्रता चालूच आसा। सगळ्यांत चड पावस मडगांव 126.1 मिलीमीटर आनी सांखळे 118.4 मिलीमीटर जाल्यार सगळ्यांत कमी दाबोळी 46.6 मिलीमीटर पावस पडपाची नोंद जाल्या। मजगती हवामान खात्यान राज्यांत 30 जून ते 1 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला, जाल्यार 2 जुलय ते 6 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला। कांय वाठारांनी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें मारून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास काडला। ते खातीर लोकांनी सादूर रावचें अशें आव्हान केलां।